तुम्ही कित्याक पयशे दिता तांकां? कितें ते आतां म्हटलें तुवें न्हू 10,000 दिले. अरे उत्तम उदाहरण तुका दाखयताय पळय. तेका आयटीएचे डिसिजन जावन एक लेटर धाडिना मनीस कितें करतलो? म्हाज्या सारकेलो मनीस डायरेक्टरा पर्यंत फॉलोअप केले, तेका प्रत्येक येणारे एडिटीक सांगले येवन म्हाज्या सारकेल्या मनशान, तर ते उत्तर ते हे काडिना पळय. बाबा आयज सुद्दां अजून सांगता ते लेटर दिता म्हणून तुमी इतले येयल्या तरी म्हाका तो कितें सांगता 2 दिसांनी यो. हांवें सांगलें काय ना म्हणून. कितें ते आयज एक तर लेटर दी नाल्यार हांगाच बसता. करूनच येयल्या. फायनल एश्युरन्स कितें दिलें तुमकां तेंच्यांनी? आतां काय ना हांव हांगाच रावतलो म्हणून सांगला लेटर दिसत. हांव वयचो ना. आता तुम्ही विचारले न्हू तुमी कित्याक दिता काय म्हणून. आता 2 वर्सां हांव जाली कितें करपाचें. आता तुमकां विचारता आनी कितें करपाचें ते सांगा. तुम्ही लिगल प्रोसिजर आसा. लिगल म्हणजे एक मनीस सामान्य मनीस कितें करूंक शकता. हायन म्हणून ते मिनिट्स बी आयटीआय मारले. तेका नॉलेज तेका नॉलेज ना. ती सामान्य मनशाक बसीच्या धंद्यान कोण येता, जेका शिक्षण कमी आहा, जेचो आवय बापूय खंय तरी कामाक आसता, तो भुरगो आपलो पोटाक लागचो सरकार एम्प्लॉयमेंट दिवंक शकना म्हणून बसीच्या धंद्यान येता. आता आमी कितें आमी शिकून येयल्ले ह्या धंद्यान. म्हाका शिक्षण ना म्हणून तेका लागून हांव ते आयटीआय माग फॉलोअप कंप्लेनी घाले म्हाका कळटा. तांकां कळना ते. तेका बाबड्याक आयटीआय म्हणजे कितें तीच खबर आसा. त्या खातीर ब्रायब फारीक करून काम करून घेवचें म्हणटात. कितें ते ब्रायब फारीक करून काम घेवचें म्हणटा. आमी म्हणिना. आमी लढटा मरे पळय. आमी लढटा पूण ते परिस्थिती हाडटा म्हणटा तुजेर हांव अशी हांगा येत ना. ऑफिस प्रोसिजर ऑफिसान जे डिसिजन घेतला, आयटीएन जे डिसिजन घेतला ते तुवें कळोवप तेका. हांव मदीं येत ना किंवा तो मदीं येना. पण आयटीएचे डिसिजनां जर तुमी तर अशी कळयना ऑपरेटरांक. हांवें पयलीं आरोप केल्ले पळय, परमिटां सुद्दां आमकां मेळोवपाक 10,000 हांकां दिवचे पडटा. कित्याक आयटीएचे नाल्यार भायर कळयत ना परमीट रिन्युअल जाला काय ना ते. आनी हे उदाहरण आहा तेचे. जवळ जवळ हे टायमिंग म्हटल्यार 50,000चो व्यवहार जाला आनी ह्या मनशाक 10,000 दिल्ले गेले. आनी हो ते 10,000 दिवचे पडटा म्हणून थंय लिपयता म्हणून आतां 50,000 घेवन येयल्लो ताका दिवपाक. धंदो करता पूण पयलीं म्हाजे हिशोब कितें जाणा लोकांक सर्वीस दिवची, पयशे मागीर सर्वीस. आनी त्या प्रमाणे आज 20-22 वर्सां हें करता. तेका विचारल्यार तो सांगता ना तुमची कंप्लेंट येवंक ना न्हू तेका लेटर कार्ड म्हणून. अरे वेर द क्वेश्चन एरायजीस आनी कंप्लेंट करप तुजे एज पर आरटीएचे जे इन्स्ट्रक्शन आहा ते फॉलोअप कर न्हू तूं. इतकेंच म्हणजे इतर कळटा की एका ते काडपाचें ना. कित्याक ते हांव नकळो. टू कन्वे दॅट डिसिजन टू द बस ऑपरेटर. हेंच्यांनी ते डिसिजन तशेंच भाशणाक कितें म्हणटाले आमी आलमारीन बंद करून दवरला आनी ते डिसिजन कन्वे हेकाय करिना तेकाय करिना. तेका लागून हांवें आयटीआय घातले आनी त्या मिनिट्स आनी अजेंडा मागलो मिटिंगेचो 29 तारखेची. मिटिंगेचो अजेंडा आनी मिनिट्स जर घे जाल्यार त्या अजेंडान क्लियर बरयला की टायमींग रिवोक केल्ले आसा आनी तेचे टायमींग जे आहा ते बस ऑपरेटर रिस्टोर करपाचे. त्या प्रमाणे हांव तेन्ना आयओ रोड्रिक्स जालो तेका 2-3दां मेळ्ळो ह्या ऑपरेटराक घेवन आनी त्या ऑपरेटराक हेंच्यांनी फक्त लेटर काडप आनी बरोवन तेका कळोवप की तुजे टायमींग आहा ते रिस्टोर पयलींच्या आहा ते मेंटेन केल्ले आसा तूं ते ऑपरेट करप आनी हेका कळोवप कितें की तेचे टायमींग आमी रिवोक केल्या म्हणून. ते लेटर काडले ना गेले. आयओ ट्रान्सफर जालो. आर.बी. नायक म्हणून येयलो असिस्टंट डायरेक्टर. तेचे कडेन हांव 5-7 फावटी फॉलोअप केले. पर तो ते सुनील म्हणटा तो आतां हो पळय क्लार्क उलयतालो तेका तो येवन आपूण सांगिता की ते लेटर काड. तर हो कशें काडिना. आनी मागीर मदन फातर्पेकर आयचो असिस्टंट डायरेक्टर हो हांगासर येयलो. हेका दुसरेच दिसा जॉईन जाल्या उपरांत येवन मेळ्ळो आनी साहेब अशें घडलां, हेचेर अन्याय जाला. आयज 4 टायमींग हेच्या फुडल्यान 15-15 मिनटांचे दिल्या म्हणजे दिसाक 2 वरां जाली. 2 वरां हेच्या टायमींगेचेर 2 वर्सां एन्क्रोचमेंट चल्लो आहा त्या बसवाल्या वरवीं.